देव बरी सांग दिव सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. आज भाशेन सगळे आमचे कलिग्स उलयले. आज आम येयले हिंगा कित्याक हो चीफ मिनिस्टर गोंयचो विजयान ऑलरेडी सांगितला सावंतवाडी सरकार आणि हे जे गेले आख्खी टीम जी आहा प्रत्येक एक मिनिस्टर आहा आणि तो मिनिस्टरूय जावना चीफ मिनिस्टर एक डिपार्टमेंटाचो. तेमकां आनी काम दोन ना कित इम्प्लिमेंट करपा जाय तें तांकां समजना. आमी जेन्ना असेंब्ली हाडले तेन्ना उलयताय तेन्ना ताका म्हणलें हें कित्याक करूं सोदीत तूं. सो तेको आन्सर आसोना कित्याक तेगे जे सगळी कार्यावळ आहा ती सगळी एसी रुमा बसोन तेगेले डायरेक्टर आहाय ते थिंग बसोन कोताय. ना तेंगे भुरगीं वचनाय आनी ना कोणागेली ते भाशेन ते कोण परिस्थिती कितली इस्कलांत. सो आज आम जोरी तर एकठांय जावन मुखार सरपा जाय आनी तांकां फायट दिवपा जाय जाल्यार हेच्या चड लोकांनी आज एकठांय जावन म्हाका दिसता वी हॅव टू क्रिएट दीस मोमेंट सो दॅट आमगेलो वॉयस जो आहा तो गव्हर्मेंटाक पडपाक की आमकां कोणा हे 7 तारखेर ते म्हणटाय ते. आतां हांव विजयाक उलयतालो 7 तारखेर कॉमेस कोताय 30 तारखेर काबार कोताय एक 15 दीस मेळटाय. 8 टी 11:30 3:30 वर जाताय. ते 3:30 मध्ये रिसेस आसतलो असेंब्ली आसतली सो एक ओडेज वर आसतली ती. सो चोवपाक गेले जाल्यार ओडेज ते 3 वर म्हळ्यार 30 आवर्स जातले 30 to 45 आवर्स जातले. 45 आवर्स एक्स्ट्रा भुरग्यां थिंग गव्हर्मेंट घालून कित व्हड अचीव करतले. वॉट इज द पोर्शन दॅट वील बी इम्प्लिमेंटेड एनी ती वयर काडपाक. आनी हे कॅल्क्युलेशन म्हाका सदां मेमोरेंडमाक कोण दाखयलो की एक्स्ट्रा आवर्स केले जाल्यार कितें सॉल्व जातले कांय जावपाना. सो हिंगा फकत इगो प्रॉब्लम जी भाशेन सांगितला इगो म्हणजे सेसिलान सावियोन तुम सगल्यांनी आनी आमी सगल्यांनी हे मांडिलां सो तेंक ते आतां इगो जालो. आतां हो इगो जरी तरी आमी जरी तर तेंगेलो बॉयकॉट करपाचो स्मॅश करपाचो जाल्यार वी हॅव टू मेक अ प्लॅन. एक कोटा वयतले कोर्टान सोन पॅरलली जरी तरी तो टायमा भितर आमकां जरी तर मेळना जाल्यार सगळी कितें जाल्यार एक स्ट्रॅटेजी करपाक रेडी आसतली. 7 तारखेर तेन्ना म्हळ्यार जरी तरी आमकां कोर्टांतल्यान कितें रिलीफ मेळना जाल्यार 7 तारखेर सगल्यो पीटीए मेंबर जोण एकलो आपले इस्कला भायर प्ले कार्ड बोर्ड घेवन भुरग्यांक पावोवपा येताय तेन्ना तुम भुरग्यांक पावयाय पूण तुम भायल्यान बोर्ड घेवन उब रावन तुम प्रोटेस्ट करपाचो. रेडी? I think Cecil and the team, are we for it? In the meantime, we will go to the court and parallelly on the 7th, the entire PTA members of all the schools across Goa, I think we should come out with placards. भुरग्यां इस्कलान धाडाय आनी आम भायल्यान उब रावपाचे. मुगे कोरमोणी इस्कॉल सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल मुगे भुरग्यां बरा थिंग मुगे पेरेंट्सां बरा हांव उब रावतलो प्लेकार्ड घेवन. क्रुजान आपल्यागे इस्कला रावपा जाता विजयान आपल्यागे कॉन्स्टिट्युशनचे इस्कला रावपा जाता. हे भाशेन आम सगळ्यांनी आमगे बगले इस्कॉल आहा ते आम रावतले ते पेरेंट्सां बरा आनी तुम हो मुवमेंट करपाचो. रेडी? आय थिंक दिस इज वॉट वी वील डू. तुम चोयलो आहा 3 वर्स जाली आमी सांगत आसताय आम पॉयंट काडीत आसताय असेंब्लीन पूण 5 वर्सांनी सगळ्यांक टायम मेळटा हे चेंज करतो जाल्यार. आम एकमुखाक उलोयना भरपूर त्रास जाल्ले आहाय. एनईपी लागून जाल्ले आमकां बालरथ बस नाय आमकां इस्कलाचे एडेड स्कूल्स आहाय तेंचे पयस मागील जाल्यार ते म्हणटाय आम तुमकां पयस दिताय तुमगे टिचरी हारी कोताय. हे सगळें जर चोवपाक गेले जाल्यार हू इज द बॅकबोन. आज जर एड्युकेशना बॅकबोन गोंयचो आहा जाल्यार वीच स्कूल्स आर द बॅकबोन हे आनी सांगपा आन्सर म्हाका गरज ना. खंयची इस्कॉल चड आहाय आमगे इगोची इस्कॉलां ही सगळ्यांक चड गोंय आहाय आनी हे इस्कला रिजल्टाचेर गोंयची जे एड्युकेशन आहा जे मेरीट मेळटाय म्हाका दिसता हेजेर नियाळ करपाची गरज आहा. हे आमी सांगत आसताय पूण ते आयकनाय. सो आमगे आयकनाय 7 जाणांले जे ऑपोजिशन आहाय तुमगे आयकपा जाय सारकें. आनी हे आयकपाक आमी सगळीं एकठांय जावन इन लार्ज नंबर्स वी वील कम आउट वी वील शो देम आमको फोर्स आहा कितलो आनी गरज पड जाल्यार वी वील चेंज द स्ट्रॅटेजी ऑन द 7th. 6 तारखेर राती कडेन सेसील तेंगे टीम तुमकां सांगतली कित करपा जाय ते 7 तारखेर आनी हे भाशेन इंटरनली एकठांय जावन वी वील ट्राय टू मेक शुअर दॅट वी वील फायट दीस गव्हर्मेंट अँड वी वील फायट दीस सरकार हू इज देयर. आर यू रेडी फॉर इट? I am there with you all. We are there.
we will make sure, we will voice out, we will be with your standing whenever you all are going to fight against these atrocities that you are doing. But आमगे भुरग्यांक आमी गव्हर्नमेंट त्रास जान कोणूय डिहायड्रेट जान पोट पुसान आम रावपा नाय. We will make sure that this academic year does not start in April and it starts from June. Thank you.